77 लाख मोडून अडवलपाल मसुंडे कडेन वचपाक जोडपी रस्तो तयार करपाच्या कामाक सुरवात केल्या। फाटली कितलीच वर्सां अडवलपाल मसुंडे कडेन वचपाक सारको रस्तो नाशिल्लो, त्या खातीर थळाव्यांक त्रास जातालो। आता पूल आनी रस्त्याचे काम भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत करतले। लोकांचे सहकार्य मेळत तर हे काम बेगीनूच पुराय जातले म्हण थळावो आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमची स्मशानभूमी लास्ट गेल्या वर्षा बांधून पूर्ण झालेली, ती आम्ही पंचायत फंडातल्यान केली आणि ती माननीय आमचे आमदार चंद्रकांतजी शेट्टे यांच्या हस्ते त्याचे लास्ट गेल्या वर्सा लोकार्पणही त्याचे झालेले असा। पण लोकांना थंय वचपाक अडचण जातली, प्रॉब्लेम आसतलो, रोड नसतलो, त्याका लागून आम्ही आता ह्या कामाचे आता माननीय आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत तसेच आमचे माननीय आमदार चंद्रकांतजी शेट्टे यांच्या सहकार्याने आणि प्रयत्नांनी आता रस्ता आणि पुलाचे काम आता आमच्या गावान हे आता सुरू जायत असा। म्हाका दिसता इलेक्शना पयलीं जेन्ना हांव केरकारांच्या ह्या वाड्यार भोंवतालो, खास करून सुर्या, तेन्ना म्हाका ते सांगताले तो आसा तोंडा फुडेंच आसा, दोतोर हो रस्तो जावपाक जाय। हांव सांगतालें इलेक्शन जालें जातलें। समहाव ही फायल पोरूय डिले जाली आणि तुमकां खबर आसतलें आमच्या सरकाराचें कशें आसता, एस्टिमेट आमी आतां केलो आणि जर ते मार्च एंड पर्यंत जर ती फायल क्लियर जावंक ना जाल्यार परत तो एस्टिमेट रिकास्ट करचो पडटा। आणि केन्ना केन्ना अवनूय तुमकां फ्रँकली सांगूंक ह्या रस्त्या खातीर आमचो जो फंड आसलो तो सगळो युटिलायज जाल्लो। त्या दिसा सप्लिमेंटरी ग्रँट जाली, जी आमची असेंब्ली 2 दीस आसली आणि त्या सप्लिमेंटरी बजेटीन PWDक 150 कोटी दिले आणि त्या 150 कोटीन ही जी आता सगळी जी कामां ह्या 2 म्हयन्यांक जातली ती, म्हणून ही फायल इतले दीस दवरली, म्हणून असेंब्ली जावन रोखडीच क्लियर करून घेतली। हांव मिडियाक इतलेंच कित्याक सांगता तर म्हजो फायलीचेर रोज नजर आसता, खंय खंय फायल गेल्या, खंय अडकल्या आणि खंय ती टॅक्निकली कशी पळय कशें आसा। आज खंयचो ऑफिसर सायन केन्ना मारतलो जेन्ना ती टॅक्निकली फीट आसा, कोणाक आपले काय जॉबाक रिस्क घेवंक नाका। सो टॅक्निकली कशी बसतली, केन्ना बसतली हे कळपाक जाय। सो ही फायल म्हाका कितके दीस म्हजे गाडयेन आसली, फक्त ग्रँट नासलो म्हणून असेंब्ली जाली, ग्रँट जाली, बजेट दुसरे दिसा सायन करून रोखडीच हे करून कामय सुरू केल्ले तुमी पळयल्ले आसात। एक्चुअली म्हाका दिसता म्हज्या सबंद मतदार सगळ्यांत बरी स्मशानभूमी अडवलपाल गांवांत आसा, कॉमन अशी, कित्याक तुमची खूब लोकांची तुमी भाटकार आसा, तुमचे जागे आसा, पण तरी थोड्या लोकांची जागा नासता बाबड्यांची, पण स्मशानभूमी बरी आसा। पण कनेक्टिंग रोड नसलो, हो इश्यू आसलो आणि हो आता कनेक्टिंग रोडूय रोखडोच जातलो। हाचेर सरकारान 60 लाख सरकाराचेर मोडटा, ह्याचेर कामां 77 लॅक्साचेर मोडटा। म्हजी इतकीच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक, तुमी आतां जशें कॉपरेशन करतात, जशें NOC दितात, तुमी स्वता म्हणून लागतात, तशेंच तुमी ह्याच्या फुडल्या तुमच्या कामाक लागचे। आमदार ह्या नात्यान म्हजो तुमकां सगळ्यांक सहकार्य आसतलो। खूपशे कामां अडी अडचणीचे आसतना सुद्धा आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता दोतोरान ह्या 2.5 वर्साच्या कारकिर्दीन कितकीशीच कोट्यांची कामां केल्ली आसा आणि प्रत्येक अडवलपालूच असो न्हू 5 पंचायतीन म्युन्सिपाल्टीन कितकीशीच कामां विकासाची जाल्ली आनी विकासाक पळयत जाल्यार 40 आमदारां पैकी आमच्या आमदाराक खरेंच खूब आमच्या सरकारान तांकां भरपूर मान आसा आणि लोकां कडसून सुद्धा प्रतिसाद तांकां बरो मेळटा। सुरू जाला, बरें फास्ट काम जाला आणि ह्यासाठी जे प्रयत्न आमदार महाशयांनी केले त्याच्या विशीं तोड ना। ह्या गांवांत जी कामां चालू आसात ती अक्षरशः एकदम स्पिडीन चालू आसात आणि ह्या फाटल्या 20 वर्सांक जशें कामां जावंक नासलीं तशी जाल्यात।